आनी आतां खबरो विस्तारान. वायब्रंट गोवाक राज्यांत बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. गोंयभर ह्या कार्यक्रमाची वायब्रन्सी जाणवल्या. हो कार्यक्रम यशस्वी जाल्लो आसा. वायब्रंट गोवाचे फायदे आमकां एका वर्साच्या कार्यकाळांत दिसून येतले. प्रतिभा आनी सर्जनशीलता गोंयकारां मदीं आसा. हाचो वापर करप गरजेचें आसा म्हण गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयल्यात. RDXGOA खातीर बांबोळच्यान विलियम रॉड्रिक्स. म्हाका दिसता वायब्रंट गोवाचो एक्सपिरियन्स कितें पळय रे हो लोकांनी अनुभवला, लोकांनी घेतला. ज्या पद्दतीन म्हणजे तुमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला, स्पेशली थँक्स फॉर द प्रेस एंड मिडिया. एक्चुअल वायब्रन्सी जी आहा पळय न्ही रे ती गोंयांत दिसता, हांगा दिसता न्ही गोंयानूय दिसता. म्हाका जाणवलें खूब जाणांनी म्हाका फोन केलो की तशेंच जाणांनी इव्हेंट जो आहा तो खरोखरूच सक्सेसफूल जाल्लो आसा. ज्या पद्दतीन इन्व्हेस्टर्स भायले आयल्या, आतां वी नीड टू ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटीज. वायब्रंट गोवाची पूर्ण टीम आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा. आमकां तांच्या बरोबर वचून तांचे ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो ग्रॅब करप अत्यंत गरजेचो आसा. डेफिनेटली वायब्रंट गोवाचो बेनिफीट जो आसा हे एका वर्साच्या कार्यकाळांत आमकां दिसून येतलो. सो मेनी पीपल आर इंट्रस्टेड आनी आमचे कडेन टॅलंट जो आसा पळय तो आमचे कडेन आसा. क्रिएटिविटी जी आसा पळय ही गोंयकारांच्या मदीं आसा. त्या टॅलंट आनी क्रिएटिविटीचो यूज जो आसा तो बाकी सगळे कडेन करप अत्यंत गरजेचो आसा. I have seen yesterday you were there full day interacting with business people, foreigners. How was it, sir? आणि कसलं डिस्कशन? हांव वेगवेगळ्या डेलिगेशन म्हाका दिसता 9 काय 10 डेलिगेशना कडेन मेळ्ळो. तांचो इंट्रस्ट दे आर शोईंग इन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, स्पेशली इन द हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, टुरिझम इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री. ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीजांत मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्ट करपाची तयारी आसा. तांचें म्हणणें आहा की IT पीपल IT इंडस्ट्रीची तांकांय गरज आसा. जर टॅलंट तुमी हांगासर थंय धाडूं शकता आसा जाल्यार ताजी गरज आसा. हांवें तांकां आमचे सेक्रेटरी आसतलो किंवा वेगवेगळे प्रायवेट पार्टनर्स आमचे जे आसा तांचे कडेन कनेक्ट करून दिल्या आनी म्हाका दिसता नक्कीच ताचो फायदो जो आसा ते घेवपाक शकता. प्रोजेक्ट्स इट इज अ गूड सायन. एक्चुअली टुरिझम इंडस्ट्री बूस्ट करपा खातीर एक बरें पावल घेतलेलें आसा ऑलरेडी लास्ट टायम द फायनान्स मिनिस्टर.